वडाची पुनव म्हळ्यार बायलांचो उमेदीचो व्रत। वडाचे पुनवे निमतान मंगळारात सकाळच्यान बायलांची लगबग सुरू आशिल्ली। शृंगार करून बायलांनी लागच्या वडाकडे वचून पारंपारीक पद्धतीन वडाची पूजा केली। वडा भोवतणी धागो बांदून फेरे मारतना बायलांनी आपल्या मनातली इच्छा प्रगट केली। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या वडाकडे सवाशिणी बायलांची गर्दी दिसून आयली। पळयात वडाच्या पुनवेची कांय खिणचित्रां। वडाचे झाड पुसता तेका न्हेसयता शाल दिता आनी नैवेद्य दाखयता। सकाळी म्हाजी जाली पुजा व्हड दिवन गेलो मागीर आमी वडा कडेन येता। वडा कडेन येवन मागीर वडा कडेन पुजा करता। 7 फेरे काडटा। 5 जाणांक कपलाक लायता। आमकां चडशीं बायलां मेळटा कपलाक लावन। सो मागीर आमचें घर आहा तें घरा कडेन वयता। थंय म्हाजें तें मूळ देव आहा तें मूळ देवाक दवरता नैवेद्य तुळशीक दवरता आनी मागीर म्हाजें जालें मागीर कोणी येता तांकां दिता। आमच्या घोवा खातीर म्हणून हें करता बरें आसपाचें सगळें बरें आसपाचें सगळें हें करपाचें म्हणून पुजता। पौर्णिमा आम्ही दरवर्षी साजरी करतो। वडेश्वराला आम्ही नमन करतो आणि आमच्या गोवाचे दरवर्षी आमचा असंच जन्मोजन्मी गाठ राहावं याची आम्ही प्रार्थना करतो। मला आता हा माझी 14वी पूजा झाली। 14 वर्ष झाले लग्नाला। 14वी पूजा जे फळं फुलं सगळं घेऊन पूजा करायचं। हा एकच वर्षाचा सण असतो जिथे सकाळी उठून सगळं करावं लागतं। पुण्येचे महत्व इतके की घरान वडाची खांदी मोडून तेजें पूजन करता न्हू हांगा स्वता येवन फेरे मारून झाडाचें बी रक्षण जाता आनी निसर्गाचो बी समतोल राखपाक मदत जाता। सो सगळ्या बायलांक हांव सांगता की हांगा येवन सगळ्यांनी वडार फेरे मारपाचे आनी गोवाच्या आपल्या जिवनाची रक्षा करपाचें सांगणें करपाचें की वडाचें महत्व अशें की वडा पासून आमकां प्राणवायू जास्तीत जास्त मेळटा म्हणून वडाच्या झाडाचे खांदयो करून घरान पुजून वडाची पुनव साजरी करप ना हांगा येवन वडाची पुनव साजरी करप। वटपौर्णिमा साजरी करता। 7 फेरे घेता वर्साक। ओके। आयचो दीस उपवास करता। उपवास आनी दोणे करता लोकांक वाटपाक। ओके। तितून 5 भशेची फळां आनी चणे घालता। आम्ही हैसर वडा कडेन देवळा भगवच्या देवळा कडेन येता। वर्साच्या वर्सा वडा फेरे घालता आनी हेचो उद्दिश्य फेरे घालपाचो उद्दिश्य सत्यवान जेव्हा वयर गेल्लो स्वर्गान गेल्लो तेन्ना तेव्हा तेच्या बायलेन बायलेन तेजे पासून मागान घेतलो। तर वट सावित्रीच्या दिसा आपल्या घोवाक जिवंत करा म्हणून ही वट सावित्री साजरी करता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक।